तुमकां याद आसतली जेन्ना आमी खुबशे NGO बरोबर कन्सर्न सिटीजन गोंयभर आमचे बरोबर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आशिल्ले, मागीर आमच्या बेनावली वेलींचे MLA आशिल्ले, असे खुबशे लोक आमी करून आवाज उठयल्लो की आमी हे जे इव्हेंट जाता, जे इलेक्ट्रॉनिक डान्स फेस्टिवल जाता ताका आमी विरोध करतले, आमी साऊथ गोवा घेवंक दिवचे ना. आणि ते साऊथ गोवा कडच्यान मागीर डिसिजन घेतले नॉर्थ गोवा घेतले म्हणून. आमी सांगले गोंयान आमी तुमकां एलाव करचे ना म्हणून. बट सरकारान आनी कोर्टान आनी तांकां मागीर परमिशन दिलें आनी तांणी आमकां आमचो आवाज बंद करपाक तांणी 100 कोटींचे डेफमेशन सूट फायल केलें. सो ते बॉम्बे हायकोर्ट इन बॉम्बे म्हणजे आमकां त्रास करपाक, बॉम्बे वचपाक आनी आमचो आवाज बंद करपाक. आता ही लढाई कित्याक लागून आशिल्ली? ही लढाई आमची फुडली पिळगी जी आसा, आमचे फ्युचर जनरेशन, आमचे यूथ आसा ते ड्रग्जाचे बळी जायना जावपाक. दे शूड नॉट फॉल प्रे टू दीस ड्रग्स. आनी आतां आमकां बातमी मेवल्या की बॉम्बे हायकोर्टान ही केस जी आमचेर फायल केल्ली ती डिसमीस केल्या. सो ही बरी खबर. बट आमची हांगा ही लढाई आसा ती बंद जावची ना. आमी गोंया सांबाळपाक सगळ्या लोकां बरोबर, NGO बरोबर ही लढाई चालू दवरतले, आमचे गोंय ड्रग्स फ्री करपाक. हातून हांव सगळे गोंयचे जनतेक देव बरें करूं म्हणटा. आमचे NGOज आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव ताणें आमकां मदत केली, लिगली पासून ताणें मदत केली, ताका देव बरें करूं म्हणटा. पत्रकारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा की ताणें आमकां खूब सपोर्ट केलो ते लढायेन. आनी स्पेशली जे एडवोकेट तांणी प्रो बोनो एक पयसो घेनासतना आमची केस फायट केली, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. लढाई चालू आसतली. जय हिंद, जय गोवा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.